Page 6, Eklot Samcho Somi, A13. Eklot Samcho Somi, Ikut Samcho Bawa, Ikut Samcho Bautis, Eklot Samcho Diobam, Eklot Samcho Somi, Ikut Samcho Bawa, Ikut Samcho Bautis, Eklot Samcho Diobam, Povitat mia morfi, Shanti Chabat Pasan, Sogli ikut Saunchak, Am kahapon hanyan, Dekonami kaitan. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भयणी भावांनो, जेजूच्या नीज शिसांची वळख तांच्या कोडण्या वरवीं दिसता. आमची मोगाची उतरां आनी सुचनां गरजेची, पूण ती कोडण्यांनी दाखयल्ली जाल्यार खरी गोवायकी जाता. दोन दुतां सवे कोडण्यो पळोवन जायतीं जेजूची पाटलाव करूंक पावलीं. तेन्ना तावन ही जेजूची खबर परगट जायत आसा. आमकांय पवित्र स्नान आनी भावार्थ मेळ्ळा. जेजूची गोवायकी फुडले पिणकेक आमी दिनात जाल्यार कोण दितलो? आमी कोडण्यांनी जेजूचे नीज शीस म्हूण दाखोवंक आनी ह्या वरवीं बापाक मोहिमा दिवंक आमकां देवाचो आदार हे मिसाचे भेटेंत मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत वागून सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia kaklut ko, Somia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, Somia kaklut ko, Somia kaklut ko, Somia, Somia, Somia kaklut ko. Page number A4. Page number A4. Moima deva ko sorgi ani shanti tacha ista so sorry sorves para deva sorgincha raya sorbo vidar deva baba ami duka namaskar kota
प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचेर विस्वास दवरूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां फरमायताय. हो एकूच खऱ्या जिविताचो नेम आमचे जिणेंत सांबाळूंक आनी हे भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जियोंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचप. सावलू जेरुसाल्यांत पावलो तेन्ना सिसांच्या जोम्याक एकठांय जावंक प्रयत्न करतालो, पूण ती सगळीं ताका भियेतालीं. तो खरेपणी एक शीस म्हूण सतमानूंक ती फाटीं सरताली. ताका घेवंक बार्नाबास दोन दुतांशी गेलो आनी वाटेर आसतना सोमी ताका कसो दिश्टी पडलो आनी उलयलो आनी कितल्या काळजीतवारपणान दमास्कान जेजूच्या नांवां ताणें शुभ वर्तमान परगटलें हें सगळें ताणें तांकां सांगलें. तेन्ना सावलू तांचे बरोबर जेरुसाल्यांत भोंवूंक लागलो आनी कुर्बेन जेजूच्या नांवान प्रवचन करूंक ताणें सुरू केलें. पूण ग्रीक भास उलोवपी जुदेवांनी कडेन उलोवन आनी तांचे लागीं उजत करतोच तांणी ताका जिवेशी मारूंक चिंतलें. हें आयकून भावांनी ताका सेजाऱ्याक व्हेलो आनी हांगा थावन ताका परत तार्सुसाक धाडून दिलो. आख्या जुदेवांत, गालिलियांत आनी सामारियांत पवित्र सभा सवस्थायन जियेताली आनी सोम्याची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन भरून ती वाडोत वेताली. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उतर गिताक आमचो जबाब जातलो. व्हडले सोबेन सोरेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. अनेकदा म्हणुया. व्हडले सोबेन सोरेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. ताची भोक्ती करतल्या मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पाळटलो. गोरिबांक दादोशी जायसर खावंक जेवंक मेळटलें. सोरेस्पराक सोदतात तीं ताका वाखाणटलीं. तांची काळजां शांती जिवन सदांच काल. जबाब. व्हडले सोबेन सोरेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. सगळीं प्रितूम शेकान शेक सोरेस्पराचो उगडास करून ताजेशी परतून येतली. सगळीं राष्ट्रां मेळून ताका पांयां पडटलीं. ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस. मातेक पावतलीं ती समेस्त ताचे मुखार मान बागयतलीं. जबाब. व्हडले सोबेन सोरेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जेयतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताची चाकरी करतलीं. फुडल्या पिळग्यांक सोरेस्पराची खबर परगटतली. अजून जल्मा येवंक नासलेले पुरचेक तांचें बरेपण अशी गाजयतलीं. हें सगळें केलां सोरेस्परान. जबाब. व्हडले सोबेन सोरेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या.
भाग्यवान जुआंचे पयले चिटीवेले वाचप. म्हज्या सुपुल्या भुरग्यानो, खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बोगोर कोन्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमचे अंतस्कोण आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्या लेगून हे एकेच कुणे वरवीं आमी स्वता प्रमाणे चलता म्हूण आमकां गमून येतोलें. आनी आमची काळजां ताचे मुखार आमी शांत कोत्तोल्या, कित्याक देव आमच्या अंतस्कोणा परस व्हड आनी सगळे ताका थावें. प्रितीच्या भुरग्यानो, आमचे अंतस्कोण आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखोयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. कितें आमी देवा लागीं मागले जाल्यार तें आमकां ताचे कोडचे मेळटाच, कित्याक ताचो आज्ञा आमी पाळटाव आनी ताका मानता तें आमी करताव. ही तर ताची आज्ञा, ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी भावार दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताचो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोवे जियेता आनी देव ताचे सोवे जियेता. तो आमचे सोवे जियेता म्हूण ही कुणा आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सोबली उबी रावया. गीत घेवया B10, श्लोक दुसरो B10. Zoe sarves morak, Zoe, Zoe sarves morak, Zoe, Zoe, Zoe sarves morak, Zoe, Zoe sarves morak, Zoe, Zoe. Monis no zunia for me, udia for fi, ya zogan chivo wasa, asa. Deva donatle utor, deva utor, taco ciu posta, Zoe sarves morak, Zoe, Zoe sarves morak, Zoe, Zoe, Zoe sarves morak, Zoe, Zoe sarves morak, Zoe, Zoe. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुवांवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव कोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुळवाडी. म्हजें सवें फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रावतां. फांटो दाखवेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजें सवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेळ, तुमी फांटे. जो म्हजें सवें रिगून रावता आनी जाचे सवें हांव रावतां तो सुबाम फळां दिता. कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजें सवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलोल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजें सवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचे सवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबाम फळां दिवचीं आनी म्हजें शीस
तुमी जावचे ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. खरो शीस आपल्या गुरूक जितलो लागीं आसा तितलो ताका वळखूंक पावता आनी ताचे भाशेन चलूंक लागता. उपरांत ताका येर कांयच नाका. दामास्काचे वाटेर सान पावलूक जेजूचें दर्शन मेळ्ळें आनी जेजूचो शीस जावप हीच निजाची वाट म्हूण ताका सिद्ध जालें. ही वाट विंचल्या उपरांत जो पिडापीठ दितालो तो पिडापीठ भोगतलो जाता. पूण पिडापीठ सोंसूनय तो शुभ वर्तमान परगटपाचें काम कसोच सोडिना हें आमकां पयल्या वाचपांत सिद्ध जाता. जेजू दाखवेळ आनी आपूण फांटो म्हूण पावलू बेस बरें वळखलें. जेजूक ताचें शीस एकठांय आसून आपल्याक चिकटून रावले जाय आसलें. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत तो म्हणटा, म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचें सवें रावतां. कित्याक ह्या तांच्या एकवटांत बोळ आसलें. ह्या तांच्या एकवटांतल्यो सगल्यो बऱ्यो कोरण्यो उपजतल्यो. जेजूचो शीस उतरांनीच न्हय पूण आपल्या कोरण्यांनी तें ताणें कोरण्यांनी दाखोवंक जाय. एक फांटो दाखवेलीक चिटकून आससर दाखो दिवंक शकता तेन्ना ती दाखवेळ बरी अशी आमी म्हणटा. तेच भाशेन एक शीस देवाक चिटकून आससर बरीं फळां दिवन जेजूक बापाक आनी पवित्र आत्म्याक मोहिमा दिता. एक झाड आपल्याक जायते भाशेन वाडलें जाल्यार आनी बरीं फळां दिना जाल्यार ते भेंडटात. तेच भाशेन देव आमचे जिवीत त्रासांनी भेंडटा, आमच्या वायटाक न्हय पूण बऱ्याक. फळां दिना तो फांटो कित्याकूच उपकारो ना. सान जुआंव आपले पयले चिटींत असलीच शिकवण दिता. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ दवरचो आनी एकामेकाचो मोग आमी करचो. हो मोग आमी कोरण्यांनी दाखोवंक गरज. ही कुणां देवाच्यो आज्ञा सांबाळटात तांच्यो म्हूण दुसऱ्या वाचपांत मेळटात. आमचो भावार्थ उतरांनीच न्हय बगर कोरण्यांनी. आमी जेजूचे शीस म्हूण तोंडान म्हणल्यार जायना. आमी एकामेका सवें बऱ्यो कोरण्यो करूंक गरज. एकामेकाक गरजांक आमचे दोळे उक्ते करूंक गरज आनी ताका कसो जबाब दिवचो ते मनांत हाडून पावलां मारुया. कसली अन्याय जाता तेन्ना वो समाजाचो प्रस्न उप्रासता तेन्ना म्हज्यान कितें करूं येता हें आमी विचारुया आनी पावलां मारुया. समाजाचे प्रस्न उप्रासता तेन्ना वॉट्सॅपाचेर आनी फेसबुकाचेर कॉमेंट मारून आमचें काम जालें म्हूण आमी समजूंचें न्हय. जोरी समाजाचे प्रस्नाचेर फुडाकार घेतात तांचे सवें एकवट दाखयलो जाल्यार तांकांय उर्बा मेळटली आनी जायत्या प्रस्नांक जबाब मेळटलो. आमी तांच्या सांगाता दिवन तांकां धीर दिवंक जाय आनी तांचो हुस्को आसा तो आमचो हुस्को म्हूण दाखोवंक गरज. तूं चल फुडें, हांव रावतां हें धोरण चुकीचें. तर आमच्या एकवटाक पळोवन आनिकूय लोक उर्बेन भरून आमी सगल्यांनी देवाचें राज ह्या संवसारांत बांदूंक फावो ती पावलां मारूंक दरेकल्या पासत फावो ती कृपा आनी बळ मागुया.
आमी सगळीं उबी रावया. भावार्थाची उच्चारणी करुया. सतमानतान देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंच पिलाता खाल तांणी कोश सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिबियान मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचेर जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. देव आपल्या शिसांचो मोग करता. ह्याच विस्वासान आमची मागणी उबारुया. आमचो जबाब जातलो, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी हेर धर्मीक फुडारांनी पवित्र आत्म्याचो प्रेरणाक उक्तें मन दवरून आनी अडचण्या मदें आपल्या कोरण्यांनी आनी शिकोवणी भावार्थ्यांक जेजूची गवाय जावंक सारको मारोक दाखयल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमी पवित्र स्नान घेतोल्यांनी जेजूक गवायकी दिवंक आमची जबाबदारी वळखून पवित्र आत्म्याच्या बळान सदांच हुरबेवंत आसूंक आनी समाजीक तशेंच मानसीक निती खातीर झुजूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी अदीक करून पवित्र स्नान घेतोल्या भावा भयण्यांनी कसल्योय येवजण्यो फुडें काडटात तेन्ना जेजूची शिकोवन मनांत दवरून त्यो काडूंक आनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. कोविड-19 पिडेक लागून जायतीं जाणां हॉस्पिटलांनी इलाज दिवंक तशेंच वॅक्सीन तयार करूंक जायतीं वावुरल्यांत. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना तांकां आपल्या वावराची खुशालकाय मेळूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमचे फिरगोजेंत वावरूंक आनी गोवायकी दिवंक आमकां सदांच उर्बा आसूंक आनी आमची फिरगोज भावार्थाचो फोलेर जावन म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. सोर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता.
ती कोणवाळ्यान आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. Amen. C30 रुपें भांगार मागिनाय, page 41, C30, page 41. Rupen bangar maginay, ako sonsar tuzo saipar, amchi kalza tu kasar, koshin voput dita tu ka, amchi kalza ubata. Shamokak avneta, amchi kalsa ubata. Tu shamokak avneta, ashayamcha kalsachi. Tu kasaiba koshilagni. Sheets tuja makachi, amchi bitor asha wali. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, जेजू खरी दाखवेळ आनी आमी तिचे फांटे. हो आमचे मोदें ताणें उपजयलोलो जिविताचो एकवट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडूय. हे परी आमची खालती बेटोवनी तुका मानू आनी आमच्यो 2 दिसाच्यो चालत्यो साद्यो कोरन्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादीक जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वत्त्या दोबाज्यान आमी कोच्ची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण कोत्ता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोद दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर.
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण हें मेळशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटोवया. तुझ्या कुर्सावानी पुनो जीवन मोना वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सर्वोनारा आमची सर्वोन कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरनुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडुंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. Page 54, D14. Jesu दाखवेल आमी फांटे. Page 54, D14. Jesu दाखवेल आमी फांटे. ताच्या जीवन आमी जिवी. Jesu दाखवेल आमी फांटे. ताच्या जीवन आमी जिवी. दाखवेल लायला म्हज्या बापान. ती सांबाळटा माई मोगान. उदीक फोलवून कोच्या मनान. फांटे बेटा कोची मापा. Jesu दाखवेल आमी फांटे. ताच्या जीवन आमी जिवी. Jesu दाखवेल आमी फांटे. ताच्या जीवन आमी जिवी. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजू आनी आमचे मोदें जाल्लो तो एकवट ह्या पवित्र जेवणान तुवें वाडयलोय. देखून दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता. ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जिवं. सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी बरों. सगळीं मनशां आमकां जेजूचे शीस म्हूण ओळखूं आनी तुका बापा मोहिमा आनी वडवीक आमी दिवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. Amen. मातशें बसात. देव बरें करूं म्हणटा फादर जूड करास्कोक ताणें हें मीस पेटयल्लें आसा
आनी आमकां देवाचें उतर पुरगुटलेलें आसा. त्याच प्रमाणे आमचे बाय फाबियोला 2 मिसां थंय घेता आनी आतांच न्हय पूण वर्सां जालीं हांगसर मदत करीत आसा. ताचेर आनी ताच्या घराब्याचेर देवाचो सुबा आशिर्वाद पडो म्हूण मागता हांव. आमचे वांगडी सांगिस्तांव आनी हेरां जीं हांगसर आमकां मदत करतात तांचे पासत हांव देवाचें बेसांव आनी मागणें करता. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन फादर लिंडसे आनी तांची वांगडी हांगसर मिडियाचो वावर करतात आनी ताका लागून हजारांनी लोकांक आख्ख्या संवसाराक आमच्या मिसान वांटो घेवंक मेळटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी जाणात सगळे सुवातींचेर कोविडाक लागून लोकांक म्हणलें तूं एकठांय जावंक दिना कित्याक ताचो परिणाम जाता. हांगसरी आमी म्हणलें तूं सावध रावलेलीं आसा पूण परवानगी आसात एके वतीन मीस धरच्याक पूण अंतर धरूंक जाय. बाकीचें मास्क बीस घालून येवंक जाय आनी सॅनिटायजेशन करूंक जाय तें आमकां सांगलां. ताका लागून आमी इगोर्ज दवरलेली आसा उक्ती पूण पळयात चड लोक येना आनी तें बरें आहा म्हण हितूं. आमी सदांच मागता आमची मिसां सदांच चालू आसा तर लोकांक म्हणलें हितूं ही मिसांनी वांटो घेवंक जाता. तर आतां 10-15 इंग्लीश भाशेन मीस आसतले आनी दर दिसा म्हणलें हितूं 7 आनी 8 ती मिसां आमी दवरलेली आसा. आनी ताच्या आदीं 5 आमी पवित्र भोजन दवरता लोकां पासत मागता आख्ख्या संवसारा पासत आनी चड करून आमच्या गोंयकारां पासत. खूब कश्ट वतात सगळे सुवातीचेर. तर तांकांच न्हय पूण सगळीं आमचीं भाव भयणां तांचे पासत आमी मागता. तुमी आमचे पासत मागतात म्हणून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तर आयताराचे ही पवित्र भोजन 6 वरांचेर आसता. 7, 8, 9, 15, 10, 15 ही भाशेन मिसां आनी हेरा दिसांनी 6 इंग्लीश भाशेन मीस 7 आनी 8 म्हणून तो आमचे भाशेन. सोयेर सायबाच्या कपेलान मीस जाता. कडेक आमी फकत यूट्यूबाचेर तें मीस कोत्तेले हांव कित्याक लोक चड लागीं आसता थंयचो ताका लागून कडेक मीस घेवपाक मातशे त्रास जायत आनी आतां पिकींग जालेलें आसा. सुबेज लोकांक तें जायत आसा ताका लागून घडयेक आमी थंयसर मीस घडयेक दोतचे ना. पूण म्हत्वाचो दीस तुमच्यान यूट्यूबाचेर तातूंत मिसान वांटो घेवंक जातलो. आतां आमी सगळीं उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बागयोंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. बागयोंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जायते मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बारबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 142 K8 ओमोर ओनो जिविताक. Omor ono jivitak, kalis amche odbekta, nirondor bagi chine, monantlean upsun yeta, zokanami bordishi.